नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। रोड टॅक्स अर्ध्यान देऊन सरकाराची आबूजपणा। गाडयांचो सेल 4 वर्सां जाली तस्सो तुंबिल्लो सेल घस्स करून सुटलो। 25 कोटी बुडीत। नव्या वर्सा जानेराची येणावळी बुडपाची शक्यताय। ऑफशोर कसिनो वाल्यांची लायसन फीचेर सरकाराक तोपी। 400 परस मायज कॅपॅसिटी वाल्या कसिनोक 40 कोटी लायसन फी। मात 6 कसिनोनी भरले दरेकी फक्त 30 कोटीच। कांद्याक उजो मार्केटात 110, हॉर्टिकल्चरात 80चेर, अर्दो कुस्को। लसूण किलाक 230। सोमारा हॉर्टिकल्चराची बसका। ओपन मार्केटाक उपाय ना। मार्गशिर्शांत अस्सल शुद्ध शिवराकाची परिस्थिती। दुबावीत आतंकवादी म्हूण धरिल्ल्या बाटलूची 10 वर्सां आदली अपिलाची केस हुमकळ्ळी। निर्दोष सोडिल्ल्या बाटलूचो पत्तोच ना। पुलिसांक सापडना। फामिलीक खबर ना। कोर्ट म्हणटा आरोपीच ना। केस कसली? म्हापसा अर्बन बँकेचेर घाल्ले निर्बंध आरबीआयन आनीक 3 म्हयने वाडयले। बँकेचे विलिनीकरणय हुमकळ्ळें। एक्केय बँकेक इंतिरेस ना। चेअरमॅन म्हणटा प्रशासकच नेमिल्लो बरो। आनी बायलांचेर अत्याचार बंद जातले जाल्यार बलात्कारी आरोपीक भौशीक फासार मारचे। प्रदेश काँग्रेसीच्या बायलां फाट्याची मागणी। बायलांचो साद म्हणटा पुलीस हेल्पलायनीचो रिस्पॉन्स सारको ना। रोड टॅक्स अर्ध्यान देऊन सरकारान आबूजपणा केली काय म्हणून प्रस्न उप्रासला। दर वर्सा पावसाळो आनी इयर एंडाक गाडयांचो सेल वयर सकल जायत आसता। येरादारी खात्याचो डाटा पळयल्यार रोड टॅक्स अर्ध्यान देंवोवपा इतली वायट परिस्थितीच नाशिल्ली। येणावळी नेगेटिव्हांत नाशिल्लीच, मात सरकाराचे उदारीन 25 कोटी बुडिल्ल्यांत जमा। नव्या वर्सा जानेरांत गाडयांच्या सेलाची येणावळी डिसेंबरांतच अर्ध्यान बुडपाची। खासा रिपोर्ट। देशभरात ऑटो इंडस्ट्रीन बिझनेस डावन म्हूण हवा केली आनी आदींच जीएसटीचेर हालाखीत आशिल्लो रीण भरवण गोंय सरकार उदार जावन तारणहार जावंक फुडें सरलो। धपक्या सरशी ऑक्टोबर ते डिसेंबर 3 म्हयन्यां खातीर रोड टॅक्स अर्ध्यान देंवयलो। ताचे 2 म्हयने आदीं रोड टॅक्स अर्दो करपाची घोशणा केल्ली आनी गाड्यांचो नित्याचो एवरेज सेल दसऱ्या मेरेन तुंबून उरलो। येरादारी मंत्र्यान कारणां दिल्यात ती पळयात। रोड टॅक्सान कितें कन्सेशन दिवपाचो प्लॅन चल्ला आनी थोड्या पिरियडा खातीर कसो कितें आहा तो प्लॅन? ना तूं पळयल्यार सबंद देशान आनी दुसऱ्या स्टेटींनी असले कन्सेशन दिला गेला। आमचे पयलीं सद्याक आमचे युनियन फायनान्स मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारामन कॉर्पोरेट टॅक्स सुद्दां लेस केला। आतां आमची इकॉनॉमी बरे प्रमाणान फुलपा खातीर एक निर्णय आमी घेवपा अशें येवजिला की रोड टॅक्स आहा ते फॉर 50% करपाक 3 म्हयन्या खातीर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर ह्या 3 म्हयन्या खातीर ती फायल मूव जाला। इतलेंच हांव सांगपाक शकता। सगळे व्हेकलां खातीर? हय, सगळे व्हेकलां खातीर। स्कूटर धरून 2 व्हिलर धरून सगळे? या सगळ्याक। ओके। आनी आयची मिटींग आसली ती कितें खातीर? वर्सभरात गाड्यांच्या सेलाचो ट्रेंड पळोवंक म्हूण प्रुडंटान फाटले 3-4 वर्सांचे मायनिंग बंदीत रोड टॅक्स येणावळीचे आंकडे उस्तिले। फाटल्या 4 वर्सांची रोड टॅक्स येणावळ पळयात। गोंयचे गाड्यांचे मार्केट सण परबे प्रमाण वयर सकयल जायत आसता। पावसाळ्याच्या चातुर्मासांतल्यान जून जुलयांत सेल पडटा। चवथीक स्किमी पॅकेजींक लागून वाडटा। डिसेंबरात सेल पडटा आनी जानेरांत गाड्यांच्या नव्या मॅन्युफॅक्चरींग इयराक लागून सेल परत वाडटा। उपरांत मार्च एप्रिलाच्या पयल्या सप्तकांत संवसार पाडव्याक मार्केट वाडटा। जून जुलयाक थंडावता तो बद्द ऑगस्ट चवथ येता म्हणसर म्हयनोभर बरो आसता। उपरांत दसऱ्याक मार्केट परत वाडटा। हें वर्साचेंच। आतां गोंयचें कितें जालें पळयात। मार्केट ऑगस्ट मेरेन सरासरी प्रमाण आशिल्लें। गाडयो मातच्यो कमी खपिल्ल्यो, मात सरकाराची येणावळ गेल्या वर्सा परस मायजूच आशिल्ली। एप्रील, मे आनी जूनांत लेगीत रोड टॅक्स कलेक्शनांत 50 ते 100% वाड दिसता। जुलयांत येणावळ 3% पडली आनी ऑगस्टांत 12% वाडली। आतां गाड्यांचें हें मार्केट कशें हाल्लें आनी सरकारान फाटलो फुडलो विचार करिनासतना कसो रोड टॅक्स देंवयलो पळयात। हो पळयात कॅबिनेट नोट। 29 ऑगस्टाक जीसीसीआयचो अध्यक्ष
तोच ऑटोमोबाईल डिलरांचो लीडर. देशभरातले ऑटो इंडस्ट्रीच्या हवेचेर ताणें मार्केट पडला म्हूण गोंय सरकाराक बरयलें. अर्थ खातें राजी जावं ना जावं सरकार 3 म्हयने रोड टॅक्स अर्द करपाची घोशणा करून मेकळो. पत्रा उपरांत सप्टेंबरांतलो सेल अचानक 65% देंवलो आनी येणावळ 33% देंवली. नव्यो गाडयो घेतले बुकींग तुमोवन 50% रोड टॅक्स सूट मेळटलो म्हूण रावले. गाड्यांचो सेल आनी बुकींग तुंबलें. ऑटो डिलरांचो सरकाराचेर दबाव वाडलो आनी दसऱ्याच्या दुसऱ्या दिसा सरकार पूर्वलक्षी प्रभावान अर्द्या रोड टॅक्साची घोशणा करून मेकळो. मात सरकाराच्या निर्णयाचेर सरकाराक कितें फायदो जालो ताचेर माविन अशे तरेन डिफेंड करता. By this, the sale of both four-wheelers and two-wheelers more than doubled. GST collection remained the same, and the figures clearly quote that in spite of 50% reduction, the tax which would have accrued to the state government as road tax continues to be the same. That means there is more than double sale of vehicles or two-wheelers. But the government and the center has gained because the GST collection remains the same. It is in fact 3 times what we would have earned. If you look at the figures, it is 3 times we have earned. That means 50% of that goes to the center, 50% remains with the state. So overall, financially, the revenue accruing to the state government has been higher than it would have been in the same period a month ago or the same period previously. मेळटा ते म्हायती प्रमाण रोड टॅक्स देंवयल्या उपरांत गाड्यांचो सेल वाडपाचो सोडून तो गेल्या वर्सा सेल जाल्लो त्याच नंबराचेर येवन रावला. सरकाराची येणावळ मात 2 म्हयन्यांत 23 कोटी बुडली. हरशीं नव्या वर्साक नव्या मॅन्युफॅक्चरींग इयराच्यो गाडयो घेवपी लोक डिसेंबरा आदीं गाडयो घेत जाल्यार नव्या वर्सांत जावपाचो एव्हरेज सेल पडटलो. डिसेंबरांत येता ती येणावळ 50% बुडीत. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. ऑफशोर कसिनोवाल्यांची लायसन फीचेर सरकाराक तोपी. सरकारी पावड्यार कळत नकळत घाळपणांनी 2 वर्सांत 60 कोटी लायसन फी बुडल्या. 400 परस मायज कॅपॅसिटी आशिल्ल्या ऑफशोर कसिनोंनी वर्साक 40 कोटी फी भरपाची आसता. मात 6 कसिनोंतले 3 कसिनो 30 कोटी भरतात. कसिनोच्यो जायराती करतना दिल्ली कॅपॅसिटी आनी फी भरतना दिल्ले पॅसेंजर कॅपॅसिटीत जमीन आसमानाचो फरक. प्रुडंट एक्सपोजे. मांडवीत 6 ऑफशोर कसिनो चलतात. सरकारान 2018-19 सावन लागू केल्ल्या नव्या लायसन फी स्ट्रक्चरा प्रमाण 200 मेरेन पॅसेंजर कॅपॅसिटी आशिल्ल्या कसिनोक 25 कोटी, 200 ते 400 पॅसेंजर कॅपॅसिटीच्या कसिनोक 30 कोटी आनी 400 मायज कॅपॅसिटी आशिल्ल्या कसिनो बोटींनी वर्साक 40 कोटी लायसन फी भरपाची. आता हे 6 कसिनो खरी कितली फी भरतात पळयात. कसिनो प्रायड पॅसेंजर कॅपॅसिटी 400 मायज, लायसन फी भरता 40 कोटी. कसिनो प्राइड 2 पॅसेंजर कॅपॅसिटी 400 मायज, लायसन फी भरता 40 कोटी. कसिनो डेल्टिन रॉयल पॅसेंजर कॅपॅसिटी 400 मायज, लायसन फी भरता 30 कोटी. कसिनो डेल्टिन जॅक पॅसेंजर कॅपॅसिटी 400 मायज, लायसन फी भरता 30 कोटी. कसिनो बिग डॅडी पॅसेंजर कॅपॅसिटी 400 मायज, लायसन फी भरता 30 कोटी. कसिनो रॉयल फ्लोटेल पॅसेंजर कॅपॅसिटी 200 मेरेन, लायसन फी भरता 25 कोटी. आता हें पळयात. बिग डॅडी कसिनोची सगळ्यांत मोठी बोट, 110 टेबल्स, मात पयशे भरता स्टाफ धरून सगळे पॅसेंजर 400 मेरेन आशिल्ले भशेन. डेल्टिन रॉयलाचेर गेमिंग पोजिशन्स आसात 970, त्या भायर स्टाफ, मात फी भरता 400 मेरेन पॅसेंजर आशिल्ले भशेन. डेल्टिनाचो दुसरो कसिनो जॅक 430 गेमिंग पोजिशनांची जाहिरात करता, त्या भायर स्टाफ वेगळो, मात लायसन फी भरता 400 मेरेन पॅसेंजर कॅपॅसिटी आशिल्ल्याची. हे 3 कसिनो वर्साक दरेकी 10 कोटींची फी कमी भरता. 2 वर्सां बुडयल्ली ती फी जाली 60 कोटी. सरकाराच्या तिजोरेत खडखडाट जाल्ल्यान आयिल्ल्या म्हयन्याक सॅक्युरिटी बॉन्ड विकून खर्च धुकलचो पडटा. तातूंत रोड टॅक्स अर्दो, मायनिंग बंदी, GST देंवयल्ल्यान येणावळ पडल्या. तातूंत आतां भर म्हणून कसिनोवाले तोपी घालूंक पेटल्यात. आतां कसिनोवाल्यांकडच्यान फाटल्या 2 वर्सांचे वसुलीचें धाडस कोण दाखयतलो. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. कांद्याक पेटला उजो. मार्केटांत 110 रुपया किलाक. हॉर्टिकल्चरांत तेकलो 80. बेळगांवच्यान येवपी कांदो उणें जाला आनी येता तोवूय अर्दो कुस्को म्हूण मार्केटांतले ट्रेडरच सांगतात.
लसूण किलाक 230 तेकली. कांदो लसूण कडेक दवरून मार्गशिर्शांत अस्सल शुद्ध शिवराक श्रावणाची पाळी. हॉर्टिकल्चर महामंडळान सोमारा परिस्थितीचेर बसका आपयल्या, पूण ओपन मार्केटाक उपाय कितें? देखिए, हमने कहा ना कि वो हमारे हाथ में नहीं है. सरकार जो मैक्सिमम प्रयास जो है, अब प्रकृति के सामने में किसका चलता है. हम लोग सोच रहे थे कि अब प्याज क्या कहते हैं कि प्याज बुआई में 1 महीना लेट हुआ, 1 महीना के बाद क्या कहते हैं कि ठीक हो जाएगा. जबकि जब फसल होने का हुआ तो पानी क्या कहते हैं कि पड़ गया. आम्ही सगळ्या भाज्यांना हल्ली कांदा तर लागतोच आपल्याला, कांद्याशिवाय काही होत नाही. पण कांद्याचे भाव खूपच वाढलेले आहेत. मागच्या आठवड्यात 95 रुपये किलो मिळाले, म्हणून अगदी पाव किलोच कांदे आणले होते. पण त्यातही घरी आणल्यावर 2 कांदे खराब निघाले. या आठवड्यात 82 रुपयांनी कालच कांदे आणले, पण कांद्याचे भाव काही कमी व्हायचे नाव घेत नाही. आत्ता मार्केटांनी वचून येयला कांदे पळय इतले म्हारग जाला. ते गोंयकार आतां आमी कांदे खाता, चडशे गोंयकार आमी कांदेच खाता. पण कांदे आतां खावपाचे कशे? 120 रुपया कांदे किलो जाल्या. सप्टेंबर ऑक्टोबरातल्या अवेळी पावसान कानो बटाट पिकोवपी राज्यांनी पिकावळ 90% वयर कुसल्या. लसूण किलाक 230 पावली. मोदी सरकार सध्या टर्की आणि इजिप्तांतल्यान 20,000 मेट्रिक टन कानो इम्पोर्ट करता. बेळगांव कांद्याचो रेट किलाक 110 चल्ला. तोवूय बी स्टॉक केल्लो. कुस्को गिरायकांनी वेचूनच फुकट वता अर्दो. स्टॉकूय करपाक अडचण. काल घेऊन गेला मला कांदे सगळे कुसच्या लागला. माल बरे नाही झाला बी 100 रुपये झाला. 100 रुपयासून 90 रुपीजपासून झाला. पहिले कितले आणले? पहिले किती आहे? पहिले आम्हाला 90 रुपीज रात्री जायचे 100 रुपयापासून झाला. आता बोलचं रिझन किती आहे? माल कुसके आता नाही. होय, एक सागाचे 10-15 किलो 20 किलो अशी वयता पिट्यार जाता. आणि काय ना बाकी सगळे नॉर्मल असा. एक मारक मला कांदा 60-70 आले. आता 2 वीक झाले मारो झाले. कितलो आला? 120 रुपये किलो. ओके. आणि स्टॉक येता? चड येना. कांदे आता वले येता. चड स्टॉक करूंकूय जायना. होय, आताचे रेट मागीर मेळना. हे विकान पयलीं कमी आल्या. हे वीक आता काल जाला 110 रुपया बेळगांव कांदो. बेळगांव 110 रुपया. 110 रुपया कांदे. आणि आता मार्केटात कसे विकतात? मार्केटान 120 रुपये विकता आता किलो. पूण स्टॉक काय ना कांदे चड येना. तरी पूण लोक 1 किलो व्हरतात ते अर्धा किलो पुरा व्हरतात. मातशे गरीब लोकांक त्रास जाता इतलो. गोंयाक फळभाज्यांचो सप्लाय चडसो बेळगांवच्या ट्रेडरांचो. हॉर्टिकल्चराचे सुमार 1200 गाडे, हेर सुमार 10-15 हजार. कांद्याक आटापा हाडटले जाल्यार फक्त हॉर्टिकल्चर गाड्यांचेर कंट्रोल करून भागपाचें ना. बाकीचे ट्रेडर, सप्लायर, पसरकारां खातीरूय उपाय करचो पडटलो. हॉर्टिकल्चर महामंडळान सोमारा बसका आपयल्या खरी, मात ओपन मार्केटाक सरकारा कडेन सध्या तरी उपाय ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. देशविरोधी कारवायांच्या आरोपाखाला धरिल्ल्या तारीक बाटलूक निर्दोष सोडलो म्हणून सरकारान घाल्ली अपील 10 वर्सां जाली हायकोर्टांत कुसता. बाटलूचो पत्तोच ना. केशीचो निकाल लावन कोर्टान निमाणे अमिकस क्युरी नेमलो. 2007 बाटलूक मडगांव पुलिसांनी स्फोटकां सयत धरिल्लो. ट्रायल कोर्टान सोडलो. 2009 क्रिमिनल अपील घाल्ली, मात बाटलूक नोटीसूच पावना. ताचो आदोगादय येना. गोंय पुलिसांक ताचो पत्तोच लागना. अपील कुसता. मडगांव पुलिसांनी मार्च 2007 कश्मीरी नागरीक तारीक अहमद बाटलूक मडगांव रेल्वे स्टेशनार ट्रेनींतल्यान देंवतना अटक केल्ली. ताचे कडच्यान RDX, डिटोनेटर आनी हँड ग्रेनेड्स जप्त केल्ले. मडगांव पुलिसांनी बाटलूचेर देशविरोधी आकांतवादी कारवायांचे आरोप घाल्ले, मात सरकारी वकिलाक ताचे वेले आरोप सिद्ध करूंक जमूंक नाशिल्ल्यान 2009 कोर्टान ताका सोडलो. नोव्हेंबर 2009 गोंय सरकारान बाटलूक सोडपाच्या निकाला आड हायकोर्टात क्रिमिनल अपील घाली. एकदा सोडल्या उपरांत बाटलू जो ना जालो तो परत कोणाकूच केन्नाच खंयच मेळ्ळो ना. ताचो पत्तोच ना. पुलिसां कडेन ताचे पत्ते आसात ते फेक. 10 वर्सां वयर ही अपील हुमकळ्ळ्या. ताका लागून कोर्टान आतां केस निर्णायक सुनावणेक दवरल्या. पूण बाटलू खातीर कोणूच वकील येना म्हूण सरकारी वकिलान कोर्टाक कळीत केला. तितल्याचेर कोर्टान बाटलूच्या पक्षाच्या नांवा एमिकस क्युरी नेमून केस 17 डिसेंबराक निर्णायक सुनावणेक दवरल्या. कांय मिडिया रिपोर्टा प्रमाण बाटलू गोंयच्यान सुटलो तेन्ना तो काश्मीर वतालो. वाटेर दिल्ली पुलिसांनी ताका दिल्ली विमानतळावेल्यान अटक केल्लो. कांय रिपोर्टा प्रमाण बाटलू खंय आसा ताची ताच्या फामिलीकूय खबर ना. तेवूय खंय बाटलूक सोदतात. गोंय पुलिसांक तर फाटलीं 10 वर्सां जालीं ताचो पत्तोच लागना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. म्हापसा अर्बन बँकेचेर घाल्ले निर्बंध RBIन आनीक 3 म्हयन्यां खातीर वाडयल्यात.
बँकेचें विलिनीकरणय हुमकळना. खंयचीच सहकारी बँक म्हापसा अर्बनाक विलीन करून घेवंक इंतिरेस्त दाखयना म्हूण बँकेचो चेअरमॅनूच सांगता. सरकारान बँकेचेर प्रशासक नेमचो म्हूण ताची मागणी. RBIन म्हापसा अर्बनाच्या खातेधारकांक तांच्यो ठेवी काडपाक बंधनां घाल्यांत. परत एक फावट म्हापसा अर्बन बँकेवेल्या निर्बंधांची मुजत RBIन वाडयली. आदी घाल्ल्या निर्बंधांची मुजत 18 नोव्हेंबराक सोंपली. तेन्ना सावन परत आनीक 3 म्हयने म्हळ्यार 18 फेब्रुवारी 2020 मेरेन म्हापसा अर्बन बँकेचेर RBIचे निर्बंध. बँकेच्या संचालक मंडळान गोंया भायल्या सहकारी बँकां कडेन म्हापसा अर्बनाचे विलिनीकरणा विशीं वाटाघाटी करून जाल्यो. मात खंयचीच बँक खंय विलिनीकरणाक तयार ना. आतां सरकारानूच बँकेचेर प्रशासक नेमचो म्हूण अध्यक्ष मागता. म्हापसा अर्बन बँक आणि सारस्वत कोऑपरेटिव्ह बँक यांच्याकडे आमची बोलणी चालू आसा. भितर मिनिस्टरूय इन्वॉल्व जाल्ल्यान मिनिस्टरान आमच्या खातीर तांकां रिक्वेस्ट केल्ले की पळयात म्हणून. आनी त्या प्रमाणे आमकां RBIन टायम वाडोवन दिल्लो फेब्रुवारी पर्यंत. आनी त्या टायमाक तुमी करा म्हणून सांगलें. ते आमच्या कडेन आतां मर्जर करूंक तयार नाशे अशें दिसता. तेंचे कंडिशन कितें आसा, रिजन कितें आसा तें आमकां कांय सांगूंक ना. एक्चुअली आमचें पळयत जाल्यार आतां आमी 40 crores प्लस आसा. त्या शिवाय जवळ जवळ 200 कोटीच्यो आतांचे किमतीच्यो प्रॉपर्टी आसा आमचे कडेन. आनी ते कित्याक सद्या डिनाय करतात, कित्याक तयार ना तें हांव सांगूंक शकना. त्या मिनिस्टराच्या स्टेटमेंटा प्रमाणे ते आनीक गोंयांचेच बँके कडेन ते कितें तरी मार्ग काडुया म्हणून दिल्ले आहा ताणें. कित्याक आउटसायड गोवा खंयचीच बँक्यो तयार ना आतां मर्जर करपा खातीर. तेंची कितें कंडिशन आसतली किंवा तेंचे कितें प्रॉब्लेम आसतले ते डिस्क्लोज करूंक ना. पूण आमी बी तयारीन आसा. कितें गव्हर्मेंटाकूय आमी सांगता तुमकां जाल्यार एडमिनिस्ट्रेटर नेमा तुमी घेयात. कित्याक आमच्या बद्दल हें ना, पयशाची शॉर्टेज ना. फक्त जर फंक्शनींग करूंक दिल्लें आमकां जाल्यार आमचे पयशे सुट्टले आसले. 1 लाखापर्यंत आहा तो आमचो इन्शुरन्स आसा, त्या बद्दल तांकां प्रश्नच ना. आनी बाकीचे हेजेरूय इन्शुरन्स आसा. तांकां 1 लाखूच दिवंक शकता आतांच्या रुली प्रमाणे. म्हणजे आमचे कडेन पयशे आहा 200 कोटीचो आमच्या कडेन बॉन्ड हे आसा, सेक्युरिटी आसा. ते शिवाय कॅश आसा, आमकां येणे आसा आनी व्हडलो NPA ना. पण आमकां गव्हर्मेंटान जर घेतलेले जाल्यार आमकां सुशेगत आसले. कित्याक ते काही लॉसान पडूंक शकना. प्रुडंटा खातीर म्हापशेच्यान श्याम सुंदर फट्टे. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक. सरकारी खात्यांनी कामाक ताळ मेळना. रस्तो, लायटी आनी सिवेजीच्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी उदकाच्यो पायपलायनी फोडपाचे प्रकार एकार एक चालूच. आतां फोंड्या आपेवळांत कॉन्ट्रॅक्टरान उदकाची लायन फोडली. लायटीचे खांबे बसोवंक फोंड मारतना कॉन्ट्रॅक्टरान सावयवेरें केरी उदकाची पायपलायन फोडून घाली. सावयवेरें काल्याच्या दिसांनी लोकांच्या उदकाक हाल. आतां नित्या भशेन लायन रिपेर करूंक PWDची धांवपळ. फोंड्या सावयवेऱ्या आपेवळांत रस्त्या कडेक हो फवारो. लायटीचो खांबो घालपाक फोंडकुलां मारतल्या कॉन्ट्रॅक्टराचें कर्म. आदल्या दिसा लोकांनी थंय पायपलायन आसा म्हूण सांगूनय देड शाण्या कॉन्ट्रॅक्टरान पायपलायन फोडून घाली. लायटीच्या केबलांचे खांबे पुरूंक रस्त्या कुशीक अशें ड्रिलींग चल्लां. मात लायटीच्या खात्याक आनी PWDकूय तें पडून गेल्लें ना. लायन फुटिल्ल्यान सावयवेऱ्या केरये लोकांक उदका पुरवण बंद. लायटी केबल घालताले ना. पण तुवें सांगलें म्हणटा न्ही तुवें तांकां. हां, पण आयकुना तेणी. खळयेन पायप आहा म्हणून सांगलेलें तुवें. पण तरी आसतना तांच्यान मशीन घातलें. आतां तुम मुखार मुखार आतां लायन जाग्यार घालूंक PWDची नित्या भशेन धांवपळ. मात सावयवेऱ्या ऐन काल्याक लोकांचे उदकाक हाल. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. बायलांचेर अत्याचार बंद जातले जाल्यार बलात्कारी आरोपींक भौशीक फांसार मारचे. गरज पडल्यार इस्लामीक कायदो लागू करात म्हूण प्रदेश काँग्रेसीचो बायलां फांटो मागता. हैदराबाद वेटरनरी दोतोर चलयेचेर बलात्कार करून जिती जायटल्या आरोपींक 7 दिसां भितर ख्यास्त फर्मावची म्हूण काँग्रेस मागता. नाजाल्यार आरोपींक खंय लोकांचे स्वाधीन करचे. बायलांचो साथ म्हणटा पुलिसांच्या हेल्पलायनीचो रिस्पॉन्स सारको ना.
But what I'm talking about when you all have got proofs, CCTV footage, filming, everything, you are caught red-handed, you are admitting to the crime. तसल्यांक सांगता हांव एडवोकेट्सांक, डोंट टेक सच केसीस. पण हांगा प्रूफ आसतना तुमी घेतात, कित्याक तुमकां 2 लाख 5 लाख चड जोडपाक मेळटा म्हणून त्या आदोगानाक सोदता हांव की डोंट एंटरटेन सच केसीस. ताजेर बलात्कार केलो, दे रेप्ट, आनी वर्स्ट पार्ट इज दॅट दे बर्न्ट. एक तर तुमी रेप केलो आनी ताका जिवींतची मारलें. वर्डिक्ट लास्ट म्हणल्यार इम्प्लिमेंट स्ट्रिक्ट लॉज. कित्याक तुमचे सगळे सोडा, हे तुम्ही म्हणटात पळय बेटी पढाओ बेटी हे बचाव आनी तुमचे ते एक नारे घेवन तुमी येतात, ते मातशे सगळे सायडीन दवरात. दीस इज द नीड ऑफ आवर सेफ्टी ऑफ वुमन गर्ल इज द नीड ऑफ आवर टुडे इन इंडिया. स्पेशली आय वूड लायक टू टेल द CM इन गोवा, इम्प्लिमेंट, मोदीक सांगू सोदता, इम्प्लिमेंट स्ट्रिक्ट लॉज सच एज इफ वन इज फाउंड गिल्टी ऑफ रेप, इन्क्लुडींग मायनर्स जावं मेजर्स जावं कोणी जावं, ही शूड बी हँग टू डेथ. असलो फ्रेम करात, तुम्ही घालात, एमेंड करात तो रेपाचो लॉ जो आसा तो, की इफ फाउंड गिल्टी हॅव अ फास्ट ट्रायल, 7 डेजां भितर एविडन्स मेळ्ळा, सगळें कलेक्ट केलां जाल्यार हँगींग टू डेथ. सो बाय डुईंग दीस खंय तरी भिरांत पडटली. देर बी अ फियर इन्स्टील्ड इन द मायंड ऑफ पर्वर्ट्स, जे असले चित्तात पळय गिनोनी हरकत करपाची, त्यांच्या मनात एक भिरांत आसपाक जाय. तांकां खबर आसा रेप किया ना छोड़ देंगे, केस चलेगी 3-4 बरस, लाइफ इम्प्रिजन बोलेंगे, अच्छा काम किया जेल में छोड़ देंगे. वो जे नोशन आसा तो चेंज जावपाक जाय. सो इन्स्टील जावपाक जाय फियर, भिरांत पडपाक जाय. सो डायरेक्टली जाता जाल्यार ओपनली खंयच्या ग्रावंडार हाडात, तुमचे आसात काय स्टेडियम्स आसा इतले, हाडात आनी लोकांक बसयात आनी ताका हँग करात. ओ शॉर्ट करपाचे असले खंय तरी तुमी एक लॉ इम्प्लिमेंट करात. मजगती बायलांचो साथ संघटनेन हैदराबादच्या बलात्कार प्रकरणाचो निषेध केलो. गोंयांत पीडित महिलांनी वुमन्स हेल्पलायन नंबराक गरजेच्या वेळार फोन केल्यार प्रतिसाद पासून मेळना म्हूण तांणी इश्यू केला. There is an outrage all over the country over the increasing rape incident. What we are seeing here is there is no deterrent, no action being taken. What is done is tokenism. When there is noise, they say, oh, there is this helpline number which we have started. Very good, helpline has to be started. But is the helpline functioning? Is assistance being reached to women? We will say we have this compensation scheme for women. Is that compensation reaching those women? Okay. We have also now we have started to crisis center, one in Panchim, North Goa and one in South Goa. Do they have the necessary budgetary allocation, the resources, the personnel, the training to deliver that justice? So these are the questions that we are asking and we demand that these be put in place. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे आनी शिरीष कुंकळेकार. संवसारीक एड्स डे निमतान भलायकी खातें, एड्स कंट्रोल सोसायटी ऑफ गोवा आनी मणिपाल हॉस्पिटलान मेळून पणजे जागृताय रॅली काडली. भलायकी सचिव नीला मोहननान रॅलीक बावटो दाखयलो. Today we are so happy to organize the first time outdoor event by G6 in the form of a Red Ribbon Walkathon. And as we call it Red Ribbon, we have really gone out of our way to involve the youth, the Red Ribbon clubs. And here you can see them, they are all around buzzing here. So this is one way to focus on the youth who can change, make a change towards the prevention of HIV/AIDS. Today is a very important day for us. It is the World AIDS Day. And this is a cause for which we have to fight throughout the year. But yes, a particular event, a particular day helps us to renew our commitment to the cause. So I'm very happy to see that lots of students and other members of society are here. Without any further ado, I would like us to move ahead with the program. So let us all enjoy and make this program a big success. Thank you. डिसेंबर म्हयन्याच्या सुरवातीन नातलाच्या तयारेक खरी सुरवात. नातलाचो सीझन सुरू. आयतारा इगर्जींनी मिसां जालीं. फुडले 4 आयतार जाले काय उपरांत नातलां. नातलांच्या तयारेचो आदवेंत सीझन गोंयांतय सुरू जालो.
जेसूक येवकार दिता आनी जेसूक जेन्ना आमी येवकार दिवंक ह्या काळांत रावता तेन्ना हो येवकार पयलीच फावटी जेसूक आमचे काळजांत, जेसूक आमच्या घरांत, जेसूक आमच्या समाजांत आनी संवसारांत आमी येवकार दिवता, आमी ही तयारी आमची करता आनी जेन्ना आमची ही तयारी जितली बरी जातली तेन्ना सगळें वेवस्थीत जातलें. आनी इतल्यान हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाचो ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.